दिव्यवाणी 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 भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका बोगाना. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका बोगाना. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. सौम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात. ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. सौम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात. ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. सौम्याचो स्पिरीट ताणें दिल्ले करीत अर्गास्तुती गावूंक खंडीत म्हाका तांचे ना. सौम्याचो स्पिरीट ताणें दिल्ले करीत अर्गास्तुती गावूंक खंडीत म्हाका तांचे ना. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 10 1-9 पर्यंत. हाचे उपरांत सौम्यान आनी 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या हर एका शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगा लेकार आपणा मुखार धाडलें. तांकां तो सांगूंक लागलो, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वचा तुमी पूण सत्राय करा. सुण्या वागटा मदें शेळयांक धाडिल्ले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुती जावं वांडो जावं व्हरिनाकात. वाटेर कोणाकी सलाम करूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येतलें. त्याच घरा तुमी रावा, तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावराड्यांक ताची मजुरी फावो. देखून घरा मेजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिकतात आनी तुमकां लोक येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण तांकां सांगा. देवाचें उतर हें. लोक 12 जण धर्मदुतां भितरलो न्ही. जेजूचो शिशी न्ही. जल्मान तो सिरिया प्रांताच्या अंतियोक शहराचो कुळयेन अन्य जाती मदलो.
देवाच्या आपोवण्याक ताणें पाळो दिलो. सांत पावलाच्या मिसांव वावरांत विश्वासी सांगाती जावन वावुरलो. वृत्तेन तो एक वैज, शिकपी आनी ग्रेक भाशेंत तो उत्तीम बरयणार. हें उत्तम देणें ताणें सुवार्ता बरोवच्यांत वापरलें आनी ताच्या बरपा मुखांत्र ताणें सुवार्ता परगट केली. आमी सर्व देवाच्या शेतांतले वावराडी. आमचे संगी बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो वावर करतात. जशें बापान जेजूक ह्या संवसारी धाडलो तशें पूत शेळयांक सुन्या वागटा मदें धाडिल्ले बरी आमकां धाडटा. आमच्या मिसावांत आमी सांत लुका बरी जेजूक विश्वासी जावन रावया. जेजून सुरू केल्लें तें बरें काम आमी मुखारून व्हरया. समाधानाचें हातेर जावया. देवाचें राज परगटया. ह्या मिसावांत म्हणजे देवाच्या शेतांत वावरूंक आमकांय फावो ते सहवावराडी लाबोवंक पिकाच्या दन्या लागीं मागया. देवाचें राज प्रसार करचें विधान आनी ताका करूंक आसचे तयाराये विशांत जेजू आयचे सुवार्तेंत उलयता. करूंक आसचो वावर धाराळ बेड्याक वावराडी लाबोवचें हे खातीर दोगा लेखान ताणें लोकां मदें तांकां धाडलें. समाजींत देवाचें उतर स्विकार करूंक तयार आसच्या मनशा बरीच देवाच्या उतराच्या प्रसाराक आडखळ हाडचे मनीस मेळटले म्हणली जागृतकाय तो दिता. देवाच्या उतराक तिरस्कारी लाभतलो म्हणलें पयलेंच सांगून दिता. पूण हे संगती खातीर वावराड्यान निराशी जावचें न्हय. एका शेतांत न्हय तर वेगळ्या शेतांत वेची म्हणली सलाह दिता. खरेपणी ह्या संवसारांत आज देवाच्या राजाची बरी खबर उतरां आनी करण्याद्वारी प्रसारूंक वावराड्यांची गरज आसा. आमचे तांकी पुरतो वावर आमी ह्या खातीर करया. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सौम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासो. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या
पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकुळत आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकुळत आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकुळत आमची कर. सांजुजेक बुधवाराचे मागणे. उगडास दवर ए मोगाळा जुजे बापा, तुज्या आश्रयाक धांवून आयिल्लो, तुजी ससाय मागुल्लो आनी तुजे ते विनंती केल्लो कोणूच निराश जावन पाटी वसोंक ना. ह्या बरवशान प्रेरीत जावन आमी आयल्याव तुजे ते ये आंवकार मायेच्या पोती आमच्या बापा, तुजे लागीं आमी येताव. तुजे मुखार आमी रावल्याव एक पातकी आनी दुखेस्त मनीस. ये जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमचे मागणे तिरस्कार करिनाका. बगार तुजे दयेन आयक आमकां. सर्वेस्परा कणवळ्या बापा, आमच्या सोडवणदारा जेजूची आनी ताच्या माये मरयेची मोगान आनी विश्वासपणान जतन घेवंक तुवें भाग्यवंत जुजेक विंचलोय. तेच परी तुवें ताका आख्या पवित्र सभेचो आनी आमच्या दियेसेजेचो शारोती जावन नेमलोय. ताच्या आदारान सडवणदाराचें जिवीत आमचे थंय वाडत वचों दी आनी सोमेस्त मनशांक ताची सडवण फावो जावं दी. सक्कड कुटुंबाच्या वडिलांनी भाग्यवंत जुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासपणी पाळोवंक आनी समेस्त वावराड्यांक तांच्या कामाचो प्रतिफळ मेळोवंक तुज्या कृपेचो आदार दी म्हूण आमी मागतांव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. ए भाग्यवंता जुजे, तुज्या आनंदाच्या वडपणा खातीर, तुजे विनंतीचे पदवे खातीर आनी तुज्या अपुर्बयेच्या शकायपणा खातीर मान आनी मोग फावो जाल्ल्या आपलो पस्को बाप जावन विंचून काडलेल्या जेजू क्रिस्ता मुखार आनी आपलो अदीक निश्कळवंत पोती जावन तुका विंचून काडिल्ले मोरये मुखार हांव आज तुका म्हज्या कुटुंबाचो आनी सर्व म्हज्या वस्तूंचो भोव मोगाळ मजतदार आनी पातयेनसो पालक म्हूण विंचून काडटा. आनी केदींच तुका सांडचोना म्हूण आनी हेरांनी तुका मान दिसो करतलो म्हूण तिरनिचेव करता. आतां तुज्या मंताच्या आश्रया भितर म्हाका कान घे आनी दवर म्हूण तुजे लागीं लालेवन मागता. हांव सदांच तुजो साकोर म्हणल्या बरी सर्व म्हज्या करण्यांनी म्हाका कुमोग कर. जेजू आनी मोरये कडेन म्हजे पासत विनंती कर आनी भोव कन्न म्हजे मरणाचे तनीर कळनासतना म्हाका बुजोवन आनी बोळ दी. आमेन. निश्कळपण जोडूंक सांज जुजे लागीं एक विशेष मागणें. हे आंकवारीच्या राखण्या आनी बापा भाग्यवंत जुजे, जेजू क्रिस्ताक त्याच खताविणपणाक आनी मोरयेक आंकवारीच्या आंकवारीक तुज्या विश्वासी राखण्याखाल घेवंक तूं फावो जालाय. ह्या तुज्या प्रिती मोगाच्या जेजूक आनी मोरयेक मुखार घालून तुजे लागीं मागतांव आनी परात्तांव. सर्व अनिताळ्यांतलो म्हाका राखोवन निर्मळ मनान नितळ काळजान निश्कळ कुडीन
जेजूची मोरयेची सदांकाल सर्व निश्कळपणान सेवा करूंक म्हाका फावो कर. आमेन. ये भाग्यवंता जुसे, जेजूच्या आनी मोरयेच्या हातांत तुवें प्राण केलोय. म्हज्या जिणयेक मरणाची मोर पडटाना ये भाग्यवंत बापा, जेजूक आनी मोरयेक सांगाता काण घेवन म्हज्या कुमकेक तूं ये आनी जोड दी म्हाका त्या वेळार हांवें मागचें एकच एक बुजवण तांच्या पवित्र हातांत प्राण करची जावन आसा. तुज्या पवित्र हातांत जिणयेंत आनी मरणांत ये जेजू मरी जुजे म्हजो आत्मो ओपून दिता. आमेन. सान जुजे बापा, आमचेर येवच्या इतल्या कश्टामध्ये आमी तुज्या पांया लागीं येता आनी तुजे पतिनेचे शेकाये उपरांत तुजी शेकाय आमी व्हड पातयेनेन मागता. तुजे मोदे आनी पापकत नातिल्ले देवाचे अंकार माये मोदे आसल्या त्या मोगाच्या एकवटा वरवीं आनी जेजू बाळकातय तुवें दवरल्या एका बापायच्या मोगा वरवीं आमी तुजे कडेन मागता. पळय म्हूण काकुळतीच्या दोळ्यांनी त्या दायजाचेर जे सौम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या रक्तान घेतला आनी तुजे पदवेन आनी कुमकेन आमच्या गरजांत आमकां पाव. हे भाग्यवंत कुटुंबाच्या जागृत राखण्या स्वामी जेजू क्रिस्तान विंचून काडलेल्या लोकांक सांबाळ. ये भोव मोगाळ बापा, ह्या संवसाराचेर पडलेल्या फटकिऱ्या शिकपाची आनी खोटेपणाची ख्यास्त आमचे तावन पयस कर. ये बळादीक शारोती सर्गीतावन आमचेर काकुळत दवर आमकां यमकोंडाच्या पदवेचेर जैत व्हरूंक कुमोक कर. जशें आदिमागा जेजू बाळकाच्या जिवाचेर अनवार आयिल्ल्या वेळी तुवें ताका निवारलय, तशेंच आतां देवाच्या इगर्जेक दुस्मानाच्या पासांतली आनी सोमेस्त विघ्नांतली सांबाळ. आमच्या हर एकल्याचेर तुजी शेकाय सदांच आसूं दी. अशें तुज्या देखी प्रमाणे आनी तुज्या कुमके वरवीं शेगुणान जियेवच्याक, भक्तीपणान मोरच्याक आनी सर्गारासांत सासणाच्या सुखाक आमी पावच्याक आमकां फावो कर. आमेन. ह्या सकाळीच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भावा भयणी खातीर आमी प्रत्येक रितीर मागया. सर्वेस्पर देवाची दाराळ आशिर्वादा तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी आतां आशेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय, ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका बोगाना. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय, ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका बोगाना. जिणयेच्या सर्दिसांनी सौम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. सौम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात, ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना. सौम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात, ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना.
जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. सोम्याचो स्पिरीट ताणें दिल्ले करीत अर्गा स्तुती गावूंक खंडीत म्हाका तांचे ना. सोम्याचो स्पिरीट ताणें दिल्ले करीत अर्गा स्तुती गावूंक खंडीत म्हाका तांचे ना. जिणयेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वाद देव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. दिव्यवाणी